गोंयांत अपघाताचे सत्र चालू असताना सिल्वानगर फोंड्या एका भिरांकूळ अपघात घडलो। एका 8 वर्सांच्या ल्हान पिरायेच्या चलयेक गाडये येवना चिड्डून दुर्दैवी मरण आयले। उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। गाडी रस्त्यार आसता आनी रस्तो नेरो आसा, झाडां कापलेलीं ना, वायट घडलें आनी म्हाका दिसता बरोवन आसा हांगा कंपाउंड वॉलाची रस्त्यार आसल्या कारणान कितें तरी मे बी चलयता तेन्ना चालकाची कितें तरी चूक घडली आसतली। जस्ट आमी हांगा पळोवपा आयले, हॉस्पिटलांत गेल्ले आयडी हॉस्पिटलांत बॉडी पोस्टमार्टमाक त्या भुरग्यांनी PI कडेन उलयल्या, तुवें सांगलें जाता तितके बेगीन पोस्टमार्टम करून बॉडी तेंच्या फॅमिली कडेन दिता। तर लोकल भुरगे ते हय, हांगाच तो मौलाना म्हण आसा, तो हांगा रावतालो आनी ताजे चली ते 8 वर्सांचे। वो आतां कोण चलयतालो बीन ताका कितें डिटेन केला पुलिसांनी, अरेस्ट केला? ना, म्हाका अजून खबर ना, पूण तो म्हाका दिसता आपूण जावन गेला थंय, आयडी नाशिल्लो खबर बसली तसो काय तो गेल्लो ना आनी तेजे आतां कितें सोपस्कार जातले। आमी फोंड्या आसा ज्या जाग्यार आज सकाळी 11 सुमार सिल्वानगर हांगा एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटान एक बारीक चली जी मुस्लीम समाजा ती हांगा एक्सपायर्ड जाल्ली आसा। हेजी कारण जावपा अशें की ती चली जी आसा ती आपली फ्लॅटांतल्यान सायकल घेवन भायर सरताले, चलोवपा खातीर रस्त्यार येताले आनी ही जी गाडी आसा तो सायडीच्या थंयच एक लागीं फ्लॅटार रावतालो, हो जावन साकोडेच जावन आसा, तो फोंड्या रावतालो, तो आपली घर वचपा खातीर ती गाडी घेवन वयर येतालो, तेजे गाडयेक ते आपटले आनी ते पडले आसतना ताका तकलेक मार लागला आनी तेजो अपघाती निधन जाल्लें आसा। फोंडा पुलिसांनी पंचनाम केला आनी अदीक तपास चालू आसा। तेजो जो चलयेचो मृतदेह आसा तो पोस्टमार्टमा खातीर हांगा मडगांव धाडटा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।